कोविड महामारी वेळार चडशे लोक समाजकार्य करपाक मुखार येतात. हर एक जण आपले कडेन जाता तितली मदत लोकांक करतात. समाजसेवक तशेंच वेळसाव पंचायतीचो आदलो पंच वांगडी रॉकीझिनो डिसोजा हांणी 2 ॲम्ब्युलन्सींची वेवस्था केल्या. वेळसाव पंचायत वाठारांतल्या लोकांनी तांकां गरज पडल्यार हे ॲम्ब्युलन्सींचो उपेग करचो अशें डिसोजा हांणी जाहीर केलां. उपजिल्लो अधिकारी सचिन देसायाच्या हस्तुकीं ह्या दोनूय ॲम्ब्युलन्सींचें उक्तावण मंगळारा दीस केलां. आयज हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हूण दिसयता. वेलसांवची आमगे विलेज पंचायत ऑफ वेलसांव पाली असोसिएशनाच्या नांवान मिस्टर रोकोझिन डिसोजा हू इज माय फादर इन लॉ, कित्याक तेणें आमगे आयज गांवां आमगे वेलसांव लोकां खातीर एक ॲम्ब्युलन्स सर्वीस तयार करून दिल्या. फाटल्या दिसांनी चोय आमगे गांवांत जायते कोवीड केसीस जाल्लो आसा आनी फाटल्या दिसान चोय जाल्यार एमर्जन्सी केसीस आमकां गव्हर्मेंट ॲम्ब्युलन्स मेळपाक जायते त्रास जाले. टायमार पावनाय आमी तांकांय ब्लेम करूंक शकनाय कित्याक तेंचेरी जायतो लोड येयलो आसा. सो आम जेन्ना मिस्टर रोकोझिना आमी तेका उलयलें आनी तेका रिक्वेस्ट केलें. आमी म्हणलें एक आमी वेलसांव गांवां एक ॲम्ब्युलन्स आसलो जाल्यार आमकां मातशें बरें पडपा म्हणून. सो तेणें रोखडें एक 2 दिसां मदें फटाफट आमकां कोणाकून हें केलें आनी रोखडें आमकां एक अरेंज केलें आनी आयज आमकां तेणें तें ॲम्ब्युलन्स आमकां सर्वीस तयार करून दिल्या. लोकांक मागोता टायमार जरी गव्हर्मेंट ॲम्ब्युलन्स तांकां मेळना जाल्यार आमी नंबर डिस्प्ले केलो आहाय, त्या नंबरांचेर कॉल करचे आनी सर्विसाचे जाय ते भाशेन फायदो काडचो. हांवें चिंतलें की मोकोड कितें करपा जाता, हांव दुसऱ्यांक कितें करूं जाता तें हांव उलयना, मोकोड कितें करपा जाता तें हांवें चिंतलें आनी हांवें मनान घेतलें की म्हजे जायते बरे इश्ट आहाय, बरे देखणार आहाय, तेंकोडे जायते ॲम्ब्युलन्स आहाय, ॲम्ब्युलन्स सर्वीस आहा. सो हांवें एकल्या कडेन डेवीड गोम्स म्हणटाय तो प्रोप्रायटर ऑफ गोम्स लायफ लायन, तो एक म्हजो बरो फ्रेंड. सो हांवें ताका सांगलें बाबा आमकां एक ॲम्ब्युलन्स तुज्या निगा दिवपा जाता. सो हांव ड्रायव्हर अरेंज करतां आनी ताणें म्हाका ताबडतोब आज हें ॲम्ब्युलन्स धाडलें. सो हें ॲम्ब्युलन्स दितकूच हांवें चिंतलें की मुगे वेलसांव लोकांक 24/7 हांव दवरतलो हिंगा अंडर पंचायत वेलसांव पाली सरशें पंचायता अंडर आनी तांकां खंयच्यानूय तरी वचपा जाय, खूंय व्हरों जाय, कितें करपा जाय. सो ही फेसिलिटी दिवपाक सो हांव मुखार सरलो. दुसरें हांव चोयता जाल्यार आमच्या बाब आंतोनी वाझन ZP मेंबर तो आज कोवीड जावन घरा आहा, पूण तेणें आपल्याची ॲम्ब्युलन्स कोर्ताली लोकां पासत दिल्ली आहा. ती आज आमी चोय हाडल्या. वेलकम स्टेप हांगा आमचे जे वेलसांव पाळी पंचायत आसा तांचे जे मेंबर्स आसा, पंच आसा मिस्टर रकुसीन आनी बाकीचे जे 1-2 पंच आसात तांच्यांनी बरें हांगा एक ॲम्ब्युलन्स अवेलेबल केल्ली आसा. सो दॅट कांसावली हॉस्पिटल हांगच्यान एक 5 मिनटाचेर नवीन जें सुरू जालां, इट वील रियली हेल्प दॅट हॉस्पिटल. आनी तशेंच ह्या गांवचे जे कोण लोक आसा तांकां जर अर्जंट कितें एडमिशन लागलें जाल्यार डेफिनेटली दीस ॲम्ब्युलन्स इज गोईंग टू हेल्प. आनी तशेंच जशें दोतोर सुकुरान म्हणलें की जर इफ एनी पेशंट गेट सिरियस और तेजे ऑक्सिजन लेवल डावन जाता जाल्यार दॅट पेशंट वील हॅव टू बी रिफर्ड टू मडगांव और GMC. सो इन सच केसीस दीस ॲम्ब्युलन्स वील बी डेफिनेटली युजफूल फॉर देम. आनी इट इज जस्ट 5 minutes फ्रॉम द कासावलीम PHC जें आज हॉस्पिटल केल्लें आसा गव्हर्मेंटान. सो आय वेलकम दीस स्टेप एंड आय ऑल्सो अपील द पीपल अशें जर कोण हें करूंक सोदता जाल्यार डेफिनेटली इट्स अ व्हेरी वेलकम स्टेप.